झाली अशी न्यूज की बाबू आजगावकरांक फुडले इलेक्शनार रावचो ना म्हणून आणि 22 वर्सां काम केला त्याचे आभार मानला म्हणून सगळ्यांनी. पण ही फेक न्यूज आहे. न्यूज जे केल्या ती फेक आहे. आता हांवें त्याचो खुलासो ऑलरेडी दिलो. हांव 27च्या इलेक्शनार रावताच जे हांवें काम केलां 22 वर्सां तेजी पावती घेवपाक आणि जे काम केलां तें लोकांक बरें लागलां काय ना हेजें हांव हें आसतलें म्हाजें रिजल्ट. एक फेक कितें जालें कोण भिवून गेलें अशें जाल्लें आहा. हे फेक न्यूज जे घातल्या ते आतांच दिल्या बाबू येता म्हटल्यार 27 हांव येताच कळ्ळें. आता कोण फेक हा तो अजून कळना. पेडणे म्युन्सिपालिटी कितें करता तूं? ना माझे म्युन्सिपालिटी बी हेजे भितर ना. म्युन्सिपालिटीन जे बरे मनीस आहा तांकां निवडून हाडचे आमच्या म्युन्सिपालिटींतले. आमी इंट्रस्ट घातलेलो तो जिल्हा आनी जिल्हा लोकांनी म्हाका कितें हें आहा वजन आहा तें दाखयलां. म्हाज्या फाटल्यान कशे लोक आहात आनी तेंचे हांव आभार मानता. तांकां देव बरें करूय म्हणटा कारण ते आजून पासून आसात आनी फुडलें इलेक्शन जे जातलें तें ह्याच लोकां खातीर जातलें जे म्हाजे बरोबर रावल्यात आनी तेंची कामां फुडें वचूनात ती फुडें व्हरतात. फटींग ताणें सांगपाचें खंयचे भितर फटींग जालां तें. बेश्टें फटींग म्हणलें म्हूण जायना. बाबू आजगांवकरान थंय गेली 20 वर्सां काम केलां, 4 इलेक्शन केलें आनी प्रमाणीकपणान काम केल्लें आनी लोकांक जें काम हातीन घेतलां तें करून दाखयलें. फटिंगगिरी करूं ना. खंयचें काम ताणें दाखयचें तें बाबून करूं ना. मतदारसंघान जे आसा पळय आज जे दीस पडटा मतदारसंघात तो म्हाजो उदरगत आनी म्हाज्या लोकांचो उदरगत. आज तुमी जाणात की आमचो स्टेडियम हांवें बांदून उडयलो. मशानभूमी हांवें हाडली. ज्या राजेन आल्लेकरान जे अर्धवट काम केल्लें गार्डनाचें हांवें कंप्लीट केलें. कळ्ळें. अशी कितलीशीं कामां ब्युटिफिकेशन विचारनाका, हॉट मिक्स रस्ते विचारनाका, गिळारी प्रोजेक्ट विचारनाका, व्हडले व्हडले ओव्हरब्रीज विचारनाका, तीन ओव्हरब्रीज, 3 मजली ओव्हरब्रीज, धर्मासी ओव्हरब्रीज हें आमी म्हाजें काम. आनी जे गव्हर्मेंटा भितर गेला थंय काम करून दाखयलें. हांवें 3 पार्टी केल्यो, 4 MG केली, BJP केली, काँग्रेस केली, परत BJP केली आनी लोकां भितर काम दाखयलें आनी तें काम म्हाजें तें लोकां भितर आहा. काही लोक पक्षांतर करतात, काही आपल्या स्वार्था खातीर पर्सनल फायद्या खातीर. पण म्हाजें काम आसलें लोकांच्या खातीर. लोकांक जी बोट दाखयल्या ती कामां. असो खंयचो आमदार आहा तेणें दाखयचें. कळ्ळें. सिटींग आमदार भिला काय कितें म्हणून अशें हें घालता. आतां आसतलें तेजे कोणाचें तें नांव येवना पण जो मनशान घातला तो म्हाजो एनिमी आसतलो तो दिला. पण तेणें दुसरे बाबतींत सांगला बाबू आजगांवकरान 22 वर्सां काम केलां तेंय ताणें उल्लेख केल्लो. कळ्ळें. म्हणजे हेचेर दाखयता की बाबू फुडें आसा. टायगर अभी भी जिंदा है.